काब-दे-राम दर्यांत उदकांत बुडोवन बायलेचो खून केल्या प्रकरणा वयल्यान घोव गौरव काटियार हाका शेनवारा कुंकळे पुलिशेन अटक केली। घोव गौरव काटियार हांणी शुक्रारा आपल्या बायलेक काब-दे-राम दर्या देगेर भोंवपाक व्हेल्ली तेन्ना दर्याच्या उदकांत तिका बुडोवन घोवान बायलेचो घात करून थंयच्यान पळ काडलो। गौरव काटियार हो कोलवेच्या एका तारांकीत हॉटेलाचेर मॅनेजर म्हणून काम करतालो। कुंकळे पुलिसांनी काल गौरव कटियार ह्या 29 वर्षाच्या भुरग्याक आपली बायल दीक्षा गंगावत हिच्या खुनाच्या आरोपाखाली अटक केल्ली आसा। गौरव कटियार हाणें आपली बायलेक काब-दे-राम हांगा व्हेली आणि ताचे नंतर तिका त्या उदकांत बुडोवन मारली। जेन्ना थंयच्या काही पर्यटकांक तिची बॉडी वयर फ्लोट जातना उदकाचेर दिसली तेन्ना तांणी कुंकळे पुलिसांना कॉल केलो आणि ताचे नंतर तपासाची सुत्रां सुरू जाली आणि ताचे नंतर तांकां कळ्ळें की गौरव कटियार थंय घेवन तिका आयिल्लो आणि ताका तो वतना एकटोच गेलो। ताचे नंतर ताणें ताका अरेस्ट केल्ले आसा। गौरव कटियार हो एका तारांकीत हॉटेलांत मॅनेजर म्हणून काम करता अशी माहिती कुंकळे पुलिसांनी दिल्ली आसा आणि कुंकळे पुलीस हाचे बद्दलचो फुडलो तपास चालू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू।